19 तारीख जाली. नॉर्मल आमची प्रिपरेशन जाता 25 तारखेच्यान मेच्या. मे 25 तारखेर जसो फर्स्ट पावस पडटा नॉर्मली पडटाच आणि आमी जे पळय तळी बी आसता आमची जे वांयगण रोयता ती शेतां आनी कोस्टल एरियाची शेतां ही बेगीन रोवप आसता. सो 25 म्हणल्यार आमची ही नर्सरी बीन तयार जावपाक. नर्सरी म्हणल्यार कोण मशिनाचेर रोयता तेणी नर्सरी बुकींग करता आमचे कडेन. सो आमकांय तयार करची पडटा. जे कोण हातीन रोयता तांकां 25 तारीख म्हणल्यार बिया कोंब काडचो पडटा, तरो घालचो पडटा. सो ह्या वर्सा कितें जालां, इनिशियल एक पावस येयलो आनी मागीर आतां जून 19 जाला, आतां पावसूच ना. आमकां जेणी बुकींग केल्लें आमी नर्सरी आतां तुमी पयली आसतली 4000 सुमार ट्रे आमचे रेडी आहा. पूण शेतान ट्रॅक्टर घालपाक पावस ना. ट्रॅक्टर घायलोय जाल्यार 3 जोत जावपाय. फर्स्ट जोत जाला, सेकंड जोत जाला, फायनल जोत करपाक उदक ना शेतान आनी तेजेरूच कोसले समज जाल्यार तो फातर जाता, रोकडो सुकता, एवॉपरेट जाता. जी मॉइश्चर उरलो तोय एवॉपरेट जाता आनी शेत समज लायलें जाल्यार पावस केन्ना पडत तो सांगूंक जायना. आतां समज आनीक 4 दीस पावस पडना, शेत लायलो तें करपोन वयतलें. सो ही परिस्थिती आयज लोकांची हें जाल्ली आहा. आमकां एज अ सर्वीस प्रोवायडर आमकां आतां नर्सरी रेडी करता ती विदीन 20 डेज आमकां ती शेतान लावपाक जाय. ती 20 डेजां वयर ती मागीर भायर मारची पडटा. ही जी नर्सरी आमी भायर मारता तेजें आमकां कांयच कॉम्पेन्सेशन मेळना. तरू मोडटा ते उदक ना आनीक लोकांक आतां पावस ना म्हणटा उदक ना आनी झाडां कापून पावस बी जाता. मागीर मुखार जातलें कितें आतां हायवे करता ते त्या शेतांतल्यान. हे पळय आतां ते आमी नव्यान हायवे येयल्या ते आनी रुंद करता ते. तेंच्यान ते हायवे केले आहा थंयच्यान आमगेले एसपीडींतल्यान आनी ते आनी शेत करून मागीर ती मरे उदक भरता आनी ते मागीर उदक हें जायना रोवपा मेळना. सगळें हें जाता वेस्ट जाता थिंगा लोक आनी कितें कितें हाडून. पूण तुमी आतां पावस पडूना म्हूण तुका आतां लुवपाक तुमकां कितें म्हूण त्रास पडला? तुमगे मुखार गेलो टायम. हय मुखार गेलो. आतां त्यान देवा घे न्हू त्यान आमच्यान कितें करूं नाका. हा ती झाडां कापली, सगळी जमीन आहा शेतां ती काबार करता, घर बांदता आनी कितें करता. मागीर मुखार कितें भुरग्यां चोवपा झाड पास चोवपा मेळना. अरे आतां हिंग झाडां आसलीं थिंग बिल्डींग जाली जाल्यार पावस पडटलो कितें करून. पयलीं पावस झाडां लागून पावस पडटालो मेरे दोंगरा लागून सगळे दोंगर काबार केले, फॅक्टरी बांदल्यो आनी मुखार भुरग्यांक लाभ कितें. हें बंद अशें करून तेंच्यान हायवे बी ती बंद करना जाल्यार जालें मागीर मुखार. आतां पळय ती आमगे टायटन हावस हिंग वर्सांचो नागवा सगळीं तेंचेर झाडां माड कापून उडयले आनी हायवे करता ते भर व्हडली करता. ती कित्याक लागून करता ही गोंय काबार केलें मग तेंच्यांनी. साहित्य दे होणो जाय ते कोसू जाय ते आनी कितें म्हूण करपाचें. शेतां आवार करूं नाका. सुके घालून होणपा जाता रे बाब ते मानाय घाल म्हणून बेजार जाता. होणपा सुके होणो जायना म्हणटा कितें करया. आनी ते आमगे दाम बाबान सारकी करून सांगलें करता आनी कोताय कितें जाल्यार उपा करूं. पूण तुमकां लेबरा खातीर आतां स्टार्टिंगे त्रास जाल्या तर होणपा नाका. आमी होणटाय रे होणटाय म्हळ्यार दुसऱ्या जबर गायना आमी कोताय आमगे. तुमचे ट्रॅक्टर बी ना तर ट्रॅक्टर आहा मशीन घाताय न्ही. मशीन घाता तो मशीनकार आमकां सदां येवन घाता. जायते वर्सां जालीं. सो मुखार आतां एक 10 दीस सुद्दां एक पावस पडना तुमकां कशें त्रास जातले? आनी तें देवागे न्ही रे बाबा. पूण कितें त्रास जाताले काय म्हणटा तुमी? कितें करपाक मेळना? आनी कितें करता शेतू रोयताय न्ही थिंगा. शेतू रोयताय थिंगा शेतू रोयताय मागीर आमचो या कितें जाता. देव कितें करता सगळें देवा हातीन आसा न्ही.